कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 आवाज FM रेडिओ कारिवॉल। हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर तुमच्या मुखार दवरता म्हजी कविता गुरू। पयलो गुरू आवय म्हजी जिच्या कुसव्यान जल्म जालो, अड्ड्या कडेन धरून म्हाका तिणें अमृताचो थेंबो पिवयलो। जिवेचो आटा पिटा करून म्हाका काळजाचो कुडको कसो सांबाळलो। दुसरो गुरू बापूय म्हजो, तेणें हाताक धरून म्हज्या शाळेचो हुमरो दाखयलो। वायट बरें समजोन सांगून ताणें म्हाजो बरो फुडार आंवडेलो। तिसरो गुरू गुरूजी म्हजो, तेणें ओले मातयेचो आकार दिलो, अक्षरां वळखूंक शिकूंक उच्चाराचो आवाज दिलो। चवथो गुरू इश्ट म्हजो, तेणें सदांच सांगात दिली, चुकलल्या शेणलल्या वेळा काळार एकसूरपणान ना केली। पांचवो गुरू धनी म्हाजो, सांगात जोडून शासनाची शिमो मेरो घालून खूब कितें सांगून गेलो। आपलो घराबो सांबाळपाचो अधिकार म्हाका दाखयलो। गुरू शिवाय जीण हें अर्दकुटें, जिणेच्या एका एका वाटेर मेळ्ळे आमकां गुरू। त्या सगल्या गुरूंक आतां आमी नमन करूं, आतां आमी नमन करूं। देव बरें करूं।